मायकेदे तुझे नाम वाकांटा तुका सगलो गांव आयज आमी मागो गायल्या माई घाल तुझें बेसांव वेलेंकांनी सायबिणी आयज तुझ्या पाया सोरी विश्वासान आयल्याव आमी माई आयक आमची मागणी. मार्कूचे शुभ वर्तमान. फारिजेव आनी कांय धर्मशास्त्री जेरुसल्याक थान येवन ताचे सोरशीं एकवटले आनी ताचे शिसांतले कांय जाण मेल्या हातांनी मुनचे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण तांणी पळयलें. फारिजेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात बरे करून धुल्ल्या शिवाय जेवनात आनी तिट्यार थावन येतोच नाल्या दिल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर सांबाळच्यो चाली तांणी घेतलेल्यो आसात. पात्रां कोलशे आनी काशांनी आयदनां धुवपा विशीं म्हणटोच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात पूण मेल्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. ताणें पोतीपालून तांकां सांगलें, इजायसान तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर अशें बरोवन आसा, ही पोजां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा पूण तांचे कालीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सोडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. आनी नव्यान लोकांक आपोवन ताणें सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी सोजमून घेयात. मनशां भायल्यान कितेंच तांचे भितर वचूंक तांकां मेली करूंक जायना पूण मनशां भितरल्यो वस्तू भायर सरोन येतात त्योच मनशांक मेली करतात. कित्याक भितर थावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें वायट चिंतनां, पोजोडपण, चोरयो, खून, पदवार, आपस्वार्थ, खालतेपण, फटकीरपण, कामचार, निड्डुकाय, निंदा, गर्व, मुर्खेपण. ही सगळीं वायटां भितर थावन भायर सरतात आनी मनशांक मेली करतात. देवाचें उतर हें.